भाई तुझें नाव राजाराम बांदेकर आणि खंय चल्लो तू पारशा आणि आयज कितें जालें आतां हे एक्झॅक्ट आतां गाडी हांव सकाळी हांगासर दवरून गेल्लो आनी येवन हांगासर आतां स्टार्ट मारतालो हांव आनी म्हाजो मावस स्टार्ट मारतना सकयल्यान उजो पेटलो कसो कितें एक्झॅक्ट कितें जालें चालू स्टार्ट मारतना सेल्फ मारतना उजो लागला असो अंदाज तुमकां कितें वायरींग सायडीक शॉर्ट सर्किट ही घटना किती जागी घडली अशी म्हणजे नेमके शॉर्ट सर्किटार लागून जालें अशें की कोणाक घातला बितला ना 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 गाडी घेवन कितले दीस जाले 15 दीस जाले सेकंड हँड सेकंड हँड आणि फायर ब्रिगेड केन्ना पावली फायर ब्रिगेड पावली अर्द्या वरान अर्ध्या वरान पावली सातार तितकेच लागून येवंक मेळना न्हू देवा कडेन तरी अंदाजे नुकसान कितलें जालां तुमचे गाडयेन पावलें आतां मी ती लुकसाण सांगपाक मेकॅनीक न्हू तेका लागून काय तरी सांगपाक. पण टोटल लॉस गाडी इंजिन लॉस गाडी लॉसच झाली न्हू ती भायल्यान बॉडी बरी दिसता ती फक्त बॉडी बरी लॉस आहा दिसता न्हू कंप्लीट भायल्यान बॉडी बरी दिसता फक्त बॉडी दिसता बरी अख्खी लॉस गाडी न्हू ती. अख्ख्या गेल्यात सगळं झाडलं काढून जालें हय मेरेन सबन वायरींग बीन सगळं गेलें स्क्रॅप ते आमी काय बॅटरी ऑटोमॅटिक बाहेर काढून